एक्चुअली तांणी आमकां इनवायट केल्ले एज अ इंडियन मेडिकल असोसिएशन आमच्या चेअरमॅनाक लेटर आयिल्लें की तुमी येवचें म्हणून. सो आय वॉज विथ हिम. म्हणजे आमचे दत्तराम देसाई इज अवर IMA प्रेसिडेंट आनी हांव एज अ पास्ट प्रेसिडेंट आमी दोग जाण गेल्ले. वी एटेंडेड एंड वी गॉट द चान्स टू पुट अवर पॉयंट्स आमी आमचे घालूंक मेळ्ळे आमकां. तातूंत एक दोन इम्पॉर्टंट आमी पॉयंट्स खूब घाल्ले. तातूंत वी हॅव इम्पॉर्टंट पार्ट आशिल्लो आमचो की आमी प्रायवेट सॅक्टराक आसा ताका गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट मेळचो. म्हणजे डुप्लिकेट काम जावचें न्हय. म्हणजे आमी जे कितें प्रायवेट सॅक्टर इन्वेस्टमेंट करता तोच इन्वेस्टमेंट गव्हर्मेंटान करचो न्हय. आनी आमचे जे DDSYची स्कीम अपग्रेडेशन आसा तातूंत मातशें आनी इम्प्रुवमेंट करचो. सेकंड इम्पॉर्टंट आमची ते मेंटल हेल्थ मेंटली ग्रीड करची सो दॅट मोर पीपल कॅन बी हेल्प थ्रू दॅट ग्रीड इन द म्हणजे सगळ्या हॉस्पिटलाक खंय आहा NGO खंय आहा ते करचें. थर्ड सकयल ते आमचे खुबशे दोतोर आसा दे आर तांकां अपस्कील करून जेरिएट्रीक केअर कित्याक आमचे जाणटे लोक आतां खूब वाडल्या तशें आमचे म्हणजे पर्सन विथ डिजेबिलिटी वाडले. सो हांकां सगळ्यांक घरा कडेन कशी केअर दिवची, होम डॉमिसिलरी ट्रिटमेंट कसो दिवचो, पॅलिएटिव्ह केअर कशी दिवची, एंड ऑफ लायफ केअर कशी दिवची हांकां सगळ्यांक ट्रेनिंग दिवन थोड्या दोतोरांक एज इवन आयुश डॉक्टरांक हे ट्रेनिंग दिवन वी कॅन युटिलायज देम फॉर एट होम केअर. म्हणजे आमकां कशें आसा थोडे आमचे पर्सन विथ डिजेबिलिटी ते जेन्ना आसता तेन्ना आवय बापायन तांकां घेवन वचचें पडटा खंय तरी. तांचो दिसावडो वता, तांकां काम करूंक मेळना. सो तांकां घरा वचून जर आमी तांकां कितें ट्रिटमेंट जाय तो केलो, तांकां कितें इन्वेस्टिगेशन जाय तांच्या घरा वचून केली, जाणटे लोक आहा तांच्या घरा वचून आमी जर तांकां फॅसिलिटी दिली जाल्यार इट वील बी अ गूड. सो ताका सगळ्यांक यू नीड सम फायनान्शियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर. सो तो सेंटराक करचो. पण दोन इम्पॉर्टंट पॉयंट जे आमी सांगले सामके इम्पॉर्टंट वीच एक्चुली द चेअरमॅनान मागीर ताचो उल्लेख सुद्दां केलो आनी मेंबरांनी उल्लेख केलो. इज 2 पॉयंट्स. तातूंत एक पॉयंट आशिल्लो आमी की रिसर्च. आमी कितें आहा फक्त आमी बिल्डिंगां बांदता आमी ट्रिटमेंट दिता मागीर ताजो डायग्नोस करप आनी ट्रिटमेंट दिवप. त्या पेक्षा रिसर्च करून हे कित्याक दुयेंसां जाता, कित्याक आमचें हें जाता. आतां पळय तूं एग्जाम्पल दिता हांव लास्ट 15 वर्सां सगळ्यांनी आपआपलें हेल्थ इम्प्रुवमेंट करूंक सोदलें. लोक धांवतात, लोक सायकल चलयतात, लोक व्हेजिटेबल्स चड खावंक लागले. आमचे किरिस्तांव भाव सुद्दां आतां मांस बीस कमी खातात. दे आर गोईंग फॉर वॅज. तरी आसतना डायबिटीज इज ऑन द रायज. हे कित्याक रायज जाता हें अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. सो वी नीड टू स्टडी अरावंड 1 लाख पॉप्युलेशन फॉर नेक्स्ट 20 years. पण हे सगळें करतलो तांचे डायट कितें, तांचे एनवायरमेंट प्रॉब्लेम कितें, ते उदक कितें पितात, तांची हायट वेट कितें आहा, तांच्या ब्लडान कितें जेनेटीक प्रॉब्लेम आहा, हें सगळें जर करतलो जाल्यार ताका एक प्रॉपर कोहॉर्ट स्टडी करपाची गरज आसा. बट इट इज कॉस्टली. हें सगळें तुका फ्री कांय जावचें ना बिकॉज यू नीड टू एम्प्लॉय पीपल टू डू ऑल दीस थिंग्स. हाका सेंट्रल गव्हर्मेंटान डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसक फायनान्शियल एड दिवची विच मे बी इट रिक्वायर अराउंड 5 crores ऑफ पीपल. 5 कोटी एक्चुअली सेंट्रल गव्हर्मेंट किंवा इवन स्टेट गव्हर्मेंटाक इज नथींग, पीनट इट इज. आनी खंय खर्च करच्या पेक्षा रिसर्चान जर पयशे घालत जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन बी एबल टू डू अ प्रॉपर पॉलिसी डिसिजन फॉर दॅट. पॉलिसी डिसिजन घेवपाक गव्हर्मेंटाक बरें जातलें. आतां नवीन एक काय ना खारें खाल्लें खंय जाल्यार भितर आर्सेनीक पावडर आहा, कॅडमियम आहा, कितें कितें खुबशें आहा खंय इन द खारें आमी नुस्तें खाता तातूंत. पूण हें सारकें स्टडी करून ते बाबा कितके फावट दिसाक खावंक जाय जाल्यार तुमकां त्रास जातले. वन्स इन अ फायल खाल्ल्यार तुमकां त्रास जातले. म्हणजे ताची लिमीट कितें हें सगळें जर पोल्युशन हे पॉलिसी डिसिजन घेतलो गव्हर्मेंट जाल्यार ताका पयलीं स्टडी जावपाची गरज आसा. काणकोणां कित्याक जाता सगळे प्रॉब्लेम ती हातूंत सगळी भायर येवंक शकता. आमचे कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सर कित्याक ऑन द रायज जाता. ब्रेस्ट कॅन्सराची एज लिमीट कमी जाली, 30 वर्सांचेर पावली. जे पयलीं आमकां 40-50 मेळटाली आतां 30 वर्सां पासून मेळूंक लागली. सो हें कित्याक सगळें जालें हें करतलो जाल्यार एक प्रॉपर कोहॉर्ट स्टडी जावप सामकी गरजेचें आहा. आनी हें तांणी मान्य सुद्दां केलें शेवटी. आनी दुसरो आमी पॉयंट सांगिल्लो की आमकां एक हें दिवचें म्हणजे एक वॉट यू कॉल आमचें वॅक्सीन आहा जें म्हणजे कॅन्सरचें एंटी कॅन्सर वॅक्सीन जें आसा HPV वॅक्सीन म्हणजे सर्वायकल कॅन्सर न जावचो म्हणून वॅक्सीन जें निर्मला सीतारामन ताणें आपल्या लास्ट बजेटान सांगिल्लें की गव्हर्मेंट वील गिव इट फॉर 9 to 14 पण ते अजून पर्यंत म्हणजे चालूच जावंक ना. आनी आमी जर करूंक गेले ते वॅक्सीन जाल्यार लोक म्हणटात ना तातूंत हें जाता तातूंत तें जाता म्हणून म्हणजे नेगेटिविटी खूब वाडल्या. सो ताचे खातीर गव्हर्मेंटान कितें तरी पॉझिटिव्ह एक एटिट्यूड घेवन ताणें मागीर सोशल मिडियाचेर वचून गव्हर्मेंटान पयलीं ताचेर एक स्टेटमेंट दिवपाची गरज आसा. लोकल गव्हर्मेंटान दिवपाची गरज आसा. मागीर आमी प्रायवेट सॅक्टर वी कॅन एड आमचे व्हिडिओ करून आमी घालूं शकता. पण डायरेक्ट आमी घालत जाल्यार ताजो इम्पॅक्ट जावंक शकना हें आमी सांगलें. आनी बोथ दीस पॉयंट्स म्हणजे रिसर्च आनी वॅक्सीन ताणें आपलें लास्ट जेन्ना भाशण दिलें आमच्या चेअरमॅनान ताणें सगळ्यांक सांगलें जे आमचे इंडस्ट्री आशिल्ले सगळे तुमी रिसर्चान कांयच पयसो घालना म्हणून आनी पयशे मागीर आहा म्हणून. दीस वॉज ए स्टेटमेंट. यू आर ओनली आस्कींग फॉर मनी, यू आर नॉट पुटींग मनी इन द रिसर्च.
ही सेड रिसर्च इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून तुमी घालूंक जाय पयशे इन रिसर्च. आनी मागीर दुसरो मेंबरान सांगलें रिगार्डींग दॅट वॅक्सीन ऑल्सो दॅट द प्रायवेट सेक्टर ऑल्सो शूड पूट आमी रेडी आहात भायर येवपाक आमी करपाक रेडी आहा सगळें वॅक्सिनेशन बी आमच्या रोटरी क्लबा थ्रू आमी गेले पूण पीपल आर नॉट रेडी. एक नेगेटिविटीची आयल्या वॅक्सिनाची बिकॉज सम कितें कितें वॉट्सॅपाचेर घालीत आसता लोक आपले तातूंत हें जाता म्हणून एक नेगेटिविटी आयल्या ती पॉझिटिविटी करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंट शूड इशू सम गायडलायन्स सारक्यो लोकल गव्हर्मेंट शूड इशू मागीर आमी प्रायवेट सेक्टर कॅन हेल्प. सो आय एम व्हेरी फ्रुटफूल जालें आमचें दत्ताराम देसायान पयलीं प्रेजेंट केलें हांवें मागीर ते 2 पॉयंट प्रेजेंट केले आनी वी आर व्हेरी हॅपी दॅट वी हॅव बीन आमकां एक चान्स मेळ्ळो म्हणून प्रेजेंट करपाक. पूण ह्या डिस्कशनाचो कितें आउटपूट येतलो अशें तुका दिसता? आय थिंक रिसर्चाकूच जर तांणी सुद्दां पयशे एडिशनल एक ग्रांट दिले आमकां डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीक एक ग्रांट दिले बाबा हे तुमी यू हॅव टू यूज ओन्ली फॉर रिसर्च पर्पज देन इतकें सुद्दां केलें जाल्यार खूब जालें कित्याक बाकीचे आमचे रॉबर्ट्स आमची हेल्थ सिस्टम बरी आसा बाकीच्या स्टेटी कडेन यू कॅनॉट कंपेर वीथ अस वीथ अदर स्टेट वी आर मच बेटर. पूण आमचे फक्त आमी तांकां सांगलें की आमचे जे तुमी जो पयशे अलॉट करता ते खूब कमी आसा. अमेरिकेक 16% ऑफ GDP इज फॉर हेल्थ. UKन इट इज 10%. श्रीलंकाक इट इज 4%. आमची 2.1%. सो वी नीड टू इन्क्रीज दॅट. ते जर तूं वाडयना आमचे पयशे एलोकेट जाल्यार यू विल नॉट गेट द रिजल्ट न्ही. सो इम्पॉर्टंट इज दॅट रिजल्ट येवपाक जाय जाल्यार यू हॅव टू पूट मनी इनसायड. सो गव्हर्मेंटान जर तो GDPचो जर रेट आमचो 2.1 आहा तो इवन 3 केलो जाल्यार ताजो बेनिफीट असले इन सर्च ऑफ रिसर्च बिसर्च जर घाले पयशे वी कॅन हॅव सम फॅन्टास्टीक रिसर्च. आमी ऑल ओवर जगाचेर आमी फाटीं आहा ओन्ली इन रिसर्च. वी आर व्हेरी गुड इन सर्जरी. आमचे सर्जन सगळे टॉप लेवलचेर आसा सगळे भायर सगळे आमचे बेस्ट सर्जन आहा ते सगळे आमचे इंडियेचेच आसा. बट वॉट वी आर लॅकिंग इज रिसर्च. सो हांवें तांकां सामको फोर्सफुली सांगलां की आमकां रिसर्चान ग्रांट जाय. इवन ते आमकां ग्रांट मेळ्ळें आय थिंक इट्स अवर जॉब इज डन.